50 लाख प्लस 50 लाख 1 कोटी. ओके, 50 कोटी प्लस 50 कोटी कितके चर्चिल बाब? I asked them who is going to spend the money. No money. काँग्रेसाने आता ना त्या गाणी येना जी दिदी पळय हा ती आखी इंडिया मास्टर स्ट्रोक दितली. ओके, Chief Minister is not important to me. I am a competition for everybody. We are going to form the government. The 10 scheduled rules. There are lots of loopholes. सगळ्यांगे मरे सगळ्यांगेलो दोळो चर्चिलाचेर. काही महिन्या पयलीं जेन्ना TMCन आपली ऑफिशियली एंट्री मारली ह्या इलेक्शन 2022च्या हितूर, तेन्ना एका बंगाली फ्रेंडा कडेन हांव मेळ्ळो. ताणें म्हाका विचारलें की विल दीदी इम्प्रेस, आनी हांवें ताका अपरायट सांगलें की इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नवी पार्टी येयल्या, ग्रासरूट लेवलाचें काम जाय, लिडर्स तांच्या कडेन ना. आनी आय थॉट की आम आदमी पार्टी खंय तरी फाटली 5 वर्सां 4 वर्सां काम करता, आनी जी मिस्टेक आम आदमी पार्टीन फाटल्या इलेक्शनाक केल्ली तीच मे बी TMC करता आसतली. बट ओवर अ कोर्स ऑफ टायम एक फ्रेज जी आसा की पॉलिटिक्स इज व्हेरी फनी गेम, आनी दॅट इज वॉट इज हॅपन्ड. द वे TMC हेज शेप्ड अप देमसेल्स ओवर दीस कपल ऑफ मंथ्स, आनी ज्या प्रकारे ज्या मोमेंटमान ते इलेक्शनान जे 2022 स्टेट असेंब्लीचे इलेक्शन आसा त्या हितूर जेन्ना ते फुडें सरता तेन्ना एक कसलो तरी एक स्ट्रॉंग मोमेंटम दिसता. वेगवेगळे लिडर, ग्रासरूट लेवलाचे लिडर एज वेल एज जे आमचे आमदार आसा ते सुद्दां खंय तरी जॉईन जाले. आणि अशाच प्रकारचे एक व्यक्तिमत्व जे जॉईन झाले, म्हणजे हांवें ताका फकाणांनी माझ्या फ्रेंडाक सांगतना सांगलें की आय डोंट नो वेदर TMC वील ओपन इट्स अकाउंट इन दीस इलेक्शन, बट बिफोर इवन कंटेस्टिंग द इलेक्शन दे हॅपन टू ओपन देअर फर्स्ट असेंब्ली सीट दॅट इज बेनावली. आणि माझ्या बरोबर आसा बेनावली मतदारसंघाचे आमदार आणि सद्याचे नवीन लिडर म्हणूं येता जे TMCन जॉईन जाला, ते म्हळ्यार चर्चिल बाब आलेमाव. चर्चिल बाब, थँक्यू व्हेरी मच फॉर स्पेरिंग टायम आणि जॉईनिंग अस ऑन दिस शो. थँक्यू. बरं, म्हाका एक सांगा, तुम्ही वेगवेगळे ह्या एंटायर तुमचे राजकारणाची जी जर्नी आहा ती मागीर ग्रासरूट लेवलांतल्यान आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार जाले तुम्ही, आणि तुम्ही वेगवेगळे रोल्स पळयल्या इलेक्शनान. तशे वेगवेगळे पार्टीजूय पळयल्यो लोकांनी तुमच्या बरोबर. म्हाका एक खरें विचारूंक जाय की हांव आदी फाटले कितकी वर्साच्या राजकारणान या नाका, म्हाका एकूच विचारूंक जाय की वाय डीड यू चूज टू जॉईन TMC एट द व्हेरी लास्ट मोमेंट. म्हणजे आमी ह्या फाटल्या असेंब्ली टर्मान MGPचे 2 जाण फुट्टाना पळयले, काँग्रेसीचे 10 जाण फुट्टाना पळयले, थोड्यांनी रिजायनूय दिले. सो पार्टी मर्ज केली. तेणें खंय तरी सांगतना म्हटलें की लोकांच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आपणे पार्टी मर्ज केली. वाय वर यू द लास्ट पर्सन टू कायंड ऑफ मर्ज and be the TMC's first आमदार in the last assembly session? सांगपा म्हळ्यार तुका हांव म्हज्या लायफान हांवें पळय पॉलिटिक्स केलां त्या वखद लोकां पासत केलां. हांव व्हड पॉलिटिशियन न्हू. पॉलिटिक्सान म्हाका एक पावटी सोंपलोलो डॉक्टर विलीन म्हाका फोर्सान पॉलिटिकान घातलो. हांवें सांगलें म्हाका नाका म्हण टिकेट, म्हाका तिकेट दिली गोवा करताची. आनीक हांवें चिंतलें जर तर हांव पॉलिटिक्सान येयलो जाल्यार म्हाका मागीर गोवर करपाक नाका. म्हज्या घरांत हांव एक व्हडल्या घरांतलो भुरगो, आमकां सगलें आसा, पूण एकूच एक बारीक समाजा पासत हांव उरतलो हें मागीर चिंतून हांव पॉलिटिक्सान भितर सरलो. गोवा काँग्रेसान तेन्ना म्हाका 5 वर्सां पिड्यार जालो वोटाक. तेन्ना म्हाका इलेक्शन म्हणटा कितें समजा, मागीर सोशल काम करता रावलो. गोवा काँग्रेसी पळय भितर चला तेन्ना हायस्ट म्हाजें हांव जिखलां ना. म्हाका बाणावलीचे मोगाल लोकांन निवडून हाडलो. आनी तेंगेले वतांचेर हांव पयलोच असेंब्ली आमदार जाता आसतना मुखेलमंत्री जालो. आनी मुखेलमंत्री जाल तो उतराक दिला तेन्ना VP सिंग प्रायम मिनिस्टर आसतना जॉर्ज फर्नांडिसा घरा को धाडलें ताणें म्हाका कंटिन्यू करूं. हांवें म्हणलें ना, उतर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव दिलां. पूण एक प्रॉब्लेम कितें जाला, हांवें सगळें राजकारण पळयलां आनी म्हाका एक्सपिरियन्स आसा. केन्ना एक तूं तरी घरान रावलो, घरान तरी बरो पास जायना, तुगे घर तुका तें वायट दिसता जाल्यार तुवें दुसऱ्या घरा वचचें पडटा. ते भाशेन हांव पार्टी चेंज केलें. जेन्ना पार्टी चेंज केली तेन्ना
फक्त म्हाका त्याच घरांत कितले पाटी आपयलो, म्हाका दुखयलो आपयलो दुखयलो आपयलो आनी पोतोय दुखयलो आनी हांव बाचलो. हांव NCPत म्हाका आपोवना, पूण NCP हांव वर्सान गेलो. कित्याक लास्ट मोमेंट कितें जालां, दिग्विजय सिंगान म्हाका आमकां 4 तिकेट दिता म्हणलो, लास्ट मोमेंट तिकेट दिवना. लुजीन फाल्यां जर पांय पडले तेम कडेन 2 तर तिकेट दिवना. सो आमी इलेक्शनाक गेले सगळे. म्हाका बाणावलेच्या लोकांनी खूब मतान जिखयलो. हांव सुद्दां उपकार त्या लोकांचो, आनी तो लोक गेलो हांव तेम गेलो, हें आज जावन आहा. सो हे पावटी कितें जालां आनी तूं कित्याक गेलो तो तुका सांगता. बिकॉज तुवें म्हटलें की आपूण उतराचो मनीस. उतर तुवें म्हाका दिसता शरद पवाराकूय दिल्लें आसतलें. कित्याक गेलें सांगता तुका. हांवें शरद पवारा उतर दिलें. शरद पवारा कडेन हांवें 8 म्हयने घेतले. शरद पवारान म्हाका सांगलें आमकां 8 सिटां दिता म्हणून काँग्रेस एलायन्स करपाक. हांव 8 म्हयने हांव ओरसभर आयलो, आज कोता हाल कोता हाल कोता हाल कोता. आनी तेन्ना जाता मागीर शरद पवाराक सांगलें हें तुमकां जावपाचें ना, तुका तें सांगता. म्हाका म्हणलो तो आज ना कोण गुंडूराव ना. गुंडूराव थिंगा दिल्ली आहा विजया बराबर हेजे बराबर आनी ना म्हणलें तें. सो जाय जालें तें. पूण हांवें सांगलें हांवें आनीक इश्ट दिसतलें तेका, तुमी इश्ट मागीर म्हाका सांगा. आनी हांव हे पार्टी जॉयन जालो. आनी हे पार्टी कित्याक जॉयन जाल्लें सांगता तुका. जेन्ना पारीकार बद्दीन जाला तेन्ना हांवें 5 जाणांक फोडले, 5 मनशांक फोडले, 4 जाण फोडले, एक हांव 5. आनी तेन्ना 16 आमदार काँग्रेसीचो आहा. एकलो गेल्लो विश्वाजीत म्हणटा तो. 16 आमदार काँग्रेसीचो आहा. हांवें चलाकुमार आपयलो. चलाकुमार म्हळ्यार पळय हे 5 जाणां मनीस आमी आहा, तुका 16 सिग्नेचर आहा, तूं गोवोरमेंट कोणाक जाय ते चीफ मिनिस्टर कर. 14 दीस. तेन्ना म्हाका कितें जालें, आमचे सगळे फुटबॉल मोगी म्हाका GFA प्रेसिडेंट जा म्हणून लागले. हांवें प्रेसिडेंटी फॉर्म भरलें, पूण हांव खंय गेलो ना. म्हगेलो प्रेसिडेंटशिपाची म्हगेलो सोंपलोलो भाव बाबूश हिंगा तो कोयलो नावेलीचो, तेणें आडी सपोर्ट केलो. तिने लाविनो तोवूय आमी सोंपलो, तेणें सपोर्ट केलो आनी हांवें फोन केले आनी हांव खूब मतान जिखलो. पूण हांव त्या टायमाचेर 14 जाणांक 14 दीस त्या 4 आनी एकलो 5 जाणांक हांव घेना आहा. चलाकुमारान बाबू कावलेकार चीफ मिनिस्टर म्हणून म्हजे बरें हाडो. आनी ते हांवें म्हळ्यार तूं बाबू कर कोणाकूय कर. 14 दीस आज कोताय हाल कोताय आज कोताय हाल कोताय. मुगे घरा 4 दीस येयले. राती 12 येवप सकाळ वचप. कितें जालां ना जातलें. एक दीस म्हणून लागलो दिगांबर धांवतलो, एक दीस म्हणून लागलो हो धांवतलो. अरे म्हणटा तुका 16 सिग्नेचर आहा ते धांवतले कित्याक, यो सायन घे. त्योय घेयना. सो म्हाका कळ्ळें सेंट्रला वयर तेका सरकार करपाक दिना, तेंका सरकार नाका. कोणाक सरकार नाका आसलें? सेंट्रल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस. यस, तेंका नाका. कित्याक सरकार केलें जाल्यार म्हाका दिसता तेंका भंय आहा तिंगा लायफाची. ते आज मोदीक आनी अमित शाक भिवून आहा. थोर्त भियेता. सार भियेता. म्हाका कळ्ळें न्हू. ना तूं म्हाका सांग 14 दीस कोणूय 5 जाणां घेवन रावता, 16 जाल्यार सरकार सोडटा. तूं सांग म्हाका हेजी आन्सर. आनी तो ना म्हणटा जाल्यार चलाकुमार आपय आनी बाबू कावलेकर आपय. दीस इज माय ओपन चॅलेंज. आनी हें चिंतलें हांवें. हें म्हणलें आतां आमकां आनी एलायन्स करूं सोदनाय. सो म्हाका कळ्ळें हेका सरकार नाका. सो हे लोकां हालीं आपटताय, काँग्रेस म्हूण बीश दवरताय आनी लोकांक सुसेग पिड्याक वताय आनी हे BJP को घेवन बसताय. तेका लागून हांवें चिंतलें हांव TMC जॉयन जातलो. आनी TMC कित्याक जॉयन जाता सांगता तुका. TMCची पळय प्रेसिडेंट आहा पार्टीची आमची कलकत्ताची चीफ मिनिस्टर 3rd टायम दीदी ममता बनर्जी. 96 ती म्हजे बराबर MP काँग्रेसची. हांव ती वळखता भरपूर. ती काँग्रेसची सारकी राजीव गांधीची रायट मनीस ती. जेन्ना ती भायर सरली ते पार्टींतली, कित्याक राजीव गांधी आसतना ती पार्टी एक बीग ओशन
राजीव गांधी हाडल्यान ती पार्टी पोंड जाला आतां पोंड पासून ना सो तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां हे हिंग लोकांक बिश्टें आपडटा सरकार करूं सोदना आनी एक चिंतून जी बायल ही दिदी पळय म्हणटा ती एकलीच फाल्यां मोदी कडेन झगडपाक शकता अदरवायज हेरांक ताकूत ना. ओके बरें हांव काँग्रेसीचेर या आमी ताच्या पयलीं हांव एनसीपीचेर वता. शरद पवाराक जेका महाराष्ट्रान व्हडलो चाणक्य म्हणटा ताणें हय व्हडले ते मेगा अलायन्स केले आनी बीजेपीक आपले जागा दाखयली. इट इज नॉट फेअर चर्चिल बाब की ताचो बर्थडे आदले दिसा जाता आनी दुसरे दिसा तूं मर्ज करता पार्टी. इज इट वॉट कायंड ऑफ ओड इज टू द चाणक्य ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स? ताका सांगलें 4 पाटी आमी गेली तेजे बगलेक पूण ताणें फोन बीन करूंक ना तुका ना म्हाका फोन केला ताका 20-30 हांवें सांगलें आनी निमाणें ताका तेगे ऑफिसान फोन मारलो फोन पासून घेयना ते तुज्यान हेडे इजार रावता हिंगा मिस्टर हेडे तेका खबर आहा ताका खबर आहली ताका हांवें सांगलें बाबा चोय हांव आनी 20-30 तूं ताका सांग आनी हांवें सांगून गेला. ना हांव कित्याक विचारता जाणा बिकॉज ताणें आपल्या दुसरे भावाक अजित दादा ताका ताणें बीजेपीन धाडलो थंयसर 2 दिसांनी ताजें सरकार उरलें परत आयलो. म्हाका ना हांव हें विचारपाक सोदता की इज इट सम कायंड ऑफ अ मास्टर स्ट्रोक चर्चिल बाब की सद्या तूं टीएमसी ना वेगळो चाणक्य तेगेलो मास्टर स्ट्रोक ताणें हालीं महाराष्ट्रान दिला. जी दिदी पळय आहा ममता बनर्जी ती आखी इंडिये मास्टर स्ट्रोक दितली. ओके सो मास्टर स्ट्रोक लायज विथ दिदी. ती दिदी पळय म्हणटा ती आख्खे इंडियेक मास्टर स्ट्रोक दिल्ली. बरें ताणें हालीं महाराष्ट्रान दिला. ओके सो शरद पवार तुम्ही म्हणता की महाराष्ट्र पुरतो मर्यादित. दीदी वॉन्ट्स टू टेक ऑन टू मिस्टर मोदी इन द नेक्स्ट फोर्थकमिंग जनरल इलेक्शन आणि ऑब्वियसली शी हॅज अ विजन तुम्ही म्हणता तशें अँड गट्स टू फायट मिस्टर मोदी. बरें हांव दुसरें विचारपाक सोदता की तुमच्या मतदारसंघान येयलो न्हू साश्टी इज सम कायंड ऑफ अ डिफरंट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स. तातूंत भितर बेणावली ऑब्वियसली इज नो एक्सेप्शन. काल पयर हांव एक स्टेटमेंट वाचतालो की 50 लाख प्लस 50 लाख लेट मी कंप्लीट चर्चिल बाब. हांवें म्हणलें 50 लाख प्लस 50 लाख 1 कोटी. ओके 50 कोटी प्लस 50 कोटी कितके चर्चिल बाब बिकॉज तुज्या मतदारसंघात कोटींनी उलयता 100 कोटी जालें नाही. आणि इज इट ट्रू एनी वॉट इज युअर स्टँड when you have some kind of a challenges like this? हांवें म्हज्या लायफांत पयशा लागून पॉलिटिक्स केन्ना केलें ना. पूण आतां कॉम्बो ऑफर म्हणटा पॉलिटिकाचेर पयसोय केन्ना केलो ना. पूण आतां ते कॉम्बो ऑफर म्हणटा. हांव बिस्तांव रस्त्या वयलो मनीस न्हू. हांव बऱ्या व्हड घरांतलो भुरगो. म्हगेले एक टायम ते भाशेन येयला आनी हांव कोडे टायम हांवें गरीबसाण काडला तेका म्हाका गरीबसाण म्हणटा कोडा ताका लागून म्हाका देवान इतलें दिलां वयर काडला. पूण कालच्या दिसाक जी आमचे टीएमसीचे पार्टीची राज्यसभा लिडर राज्यसभाची MP सुष्मिता डे तेगेलो बापूय म्हगेलो फ्रेंड संतोष मंडे तो 2004 इंडस्ट्री मिनिस्टर आहलो हेजो स्टील वेरी गूड पर्सन. म्हाका खबर ना तेगे चोड म्हणून ताणें काल क्लियरली सांगलां they want to file the defamation case. They're not going to leave. And defamation case will come also on the paper also because how the press given this without asking us wrong. Okay. पण अशें कित्याक म्हणटा की सध्या आतां TMC I not got from TMC even to spend money man. Okay. I spend my own money. This is a statement now, Churchill Bab. When you I say not got even money to spend. Okay, this you are putting from your pocket. Except which I done the party. Okay. Which I done the my one shibir on that day in except that I never got the money from them. Okay, fine. And one thing I tell you, I'm not. You ask the TMC, you ask the Sharad Pawar how much money I took them. Okay. So they given an election only 35 lakhs. That is what mandatory. That's all. Okay. Okay. Next. They are telling me to take the presidency, but I asked them who is going to spend the money. No money. So I am not for the money. I am telling you honestly. Okay. So this you are taking a very firm stand. Post election or during election, this defamation case is you going ahead, and you want to settle. My party people, my party MP yesterday already given the press
वी आर गोइंग टू फॉर फायल दॅट डिफॉमेशन केस. ओके बरें. दुसरी गजाल म्हाका विचारूंक जाय की आमचे गोंयचे राजकारणी अशें आसा की इट हॅज ऑलवेज डिफायन्ड ऑर रिडिफायन्ड द वे पॉलिटिक्स इज प्लेड इन दीस कंट्री. यू नो मागीर ते व्हीप जावं आनी कितें जावं, तुवें म्हाज्या पेक्षा चड तुवें पावसाळे पळयला इन द असेंब्ली. म्हाका एक विचारूंक जाय की तुवें आतां फाटलीं 5 वर्सां पळयलीं, तुका कितें दिसता की वॉज इट समथींग दॅट यू नो वी हॅव एक्सप्लोर्ड समथींग इन द कॉन्स्टिट्युशन नवें कितें तरी गाय दीस पॉलिटिक्स ऑर दॅट असेंब्ली हॅज गॉन अ बिट लोवर ऑर मे बी एज अ लोवेस्ट पॉयंट in the entire history of Goan Assembly? हे तुका कित्याक विचारता because you have spent a lot of time in the assembly. Is the constitution. When Dr. Ambedkar done the constitution, it's only about 10 years. And he said after 10 years, we must change that constitution. But till today, nobody touching that. He's continuing this. But sometimes the 10 schedule rules, there are lots of loopholes. It is going on. You know, when I formed the government with MGP, that time our late Zulmi, Dr. Zulmi, filed on Barboza, this anti-defection. That is remain in the Supreme Court ruling. Zulmi versus Barboza. Any defamation case come, that book they are getting first. Referred to. And he disqualified. And that by election I elected Radha Gracias. So what you want to say is there are loopholes which have to be fixed. आणि जशे वर्सां गेल्या तशें म्हाका दिसता टेक्नॉलॉजी बीन इवॉल्व जाला तसो आमकां म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युशन इवॉल्व जावपाची गरज आसा. Loopholes, it should be fix it. Constitution should be some people should be go on it and do it. ओके बरें. तुमची पार्टी म्हणटा गोंयची नवी सकाळ, गोंयची नवी सकाळ. आतां तोच आदलो लुईझीन बाब, तोच आदलो एलेक्स रेजिनाल्ड, तोच आदलो आमचो चर्चिल बाब, तेच कांयशे लिडर थोडे आसा जे आमकां आदले दिसता. वॉट इज दॅट नवी सकाळ? नवी सकाळ नवी पार्टी. Or is it नवी सकाळ नवी पार्टी, not नवी आमदार. No, but No, my friend, see, Novi Sakal, now you see. When I was small, I seen it that only 2 party was here. One is MG and one is UG. MG is the ruling by the Bausa Banerjee. UG is ruling by the Jakshigera and their company. In sometimes, UG is split, become 2 groups. तुगेले जाक्षिगेरा आणि डॉक्टर विली. डॉक्टर विली काँग्रेस यू मारली. ही वॉन्टेड टू अलायन्स विथ द काँग्रेस यू फ्रॉम दिल्ली. त्या टायमाचेर 8 लाख लोक आहलो गोंया. 8 लाख लोक बॉब मारतालो दिल्लीची पार्टी कित्याक जाय काय म्हणून. आम दिल्ली पार्टी नाका, आम गोंयची पार्टी जाय. सो दोतोर विलीन हाडली आनी 10 सीट येयली, 11 सीट येयली. मागीर काँग्रेस हिंगा रूल केलें. इतली वर्सां रूल केलें. आमचो संपलेलो प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधी आसतना इतली बरें रूल केलें. आतां ती गेली, आतां ते ना, तें जाम जावन गेलें. काँग्रेसांनी आतां ना, तेका आनी येना. सो त्या टायमाचेर ते 8 लाख लोक वोगोर आयलो. आतां तेंच तुमी म्हणटा कालकातासून येव आमकां कित्याक जाय काय म्हणून. सो तेन्ना दिल्लीसून कित्याक जायली, दिल्लीसून येयली, बरें रूल केली. आतां कालकातासून पळय म्हणटा ममता बनर्जी आतां येतकूच आख्खे इंडियेक रूल करतली ती आनी बरें करतली. जे आज पळय इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जाला, आज पळय सगळे इंडिये प्रॉब्लेम जाला, ते सगळे जाय घालतली. दिस आय गॉट अ फेथ. ओके बरें. आय बाय युअर हे इज कंप्लिटली बिकॉज खंयची पार्टी येवन हांगासर कंटेस्ट करूं शकता, इंडियाची पार्टी खंयची कंटेस्ट करूं शकता. म्हाका एकूच विचारूंक जाय की तुमचे आतां खंय तरी लिडर महुआ मोइत्रा म्हणटा की वी आर ओपन फॉर अलायन्सीस. आतां ओपन फॉर अलायन्सीस म्हणटकूच तुमी MGP वांगडा ऑलरेडी अलायन्स केला. उरले आतां गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसची जेची युती जाल्या अशें म्हणटा, हे 2 जाण उरले. आर यू कम्फर्टेबल एज अ लोकल लिडर? बिकॉज शी इज अ सेंट्रल लिडरशीप. म्हाका तरी दिसता तें कित्याक म्हणलें म्हाका खबर ना. हांवें आमची कोणा आहा तेका दॅट इज ट्रू नो यू हॅव हर्ड? म्हाका दिसना. सी, हांव पळय पयलो पळय हा ममता बनर्जी पळय येयल्या हिंगा येता म्हणून कळ्या. तेन्ना हांव पयलो
शरद पवारा बरें गेलो हांव आनीक म्हजे लोक हांवें तांकां सांगलें आमी तेका युती कित्याक वचनात तो म्हणना आमकां नाका युती नाका म्हाका युती आतां म्हाका तेंचो कितलो फोन येता 4 तरी सिटां आमकां दिवपा लाय म्हणून म्हाजो हेडेक वयता जाल्यार कोण युती कर म्हणटा तुमच्या वांगडा TMC आणि NCP जे आसा 4 सीट ओके कितले म्हाका रिकॉर्डिंग आसता दाखयता तुका फोनाचेर आल शो यू सो पयलें सांगता नाका म्हणून हांव दिगांबराक सांगलें दिगांबर तुकोडे कितली सीट येतली तुकोडे 8 9 देखून सीट येवपाक तुका डिफिकल्ट आहा हें हांव सांगता तुका सो तुमी कितें करा तुमी 20 सीट आमदां मरे 15 सीट ते दिया 5 सीट NCP दिया आमी आहा एकट्या करी आले झगड्या कोण TMC कांबड मरे तो दिगांबरो TMC कोण ओके म्हाका एकूच पाटी विजय सरदेसायान जाल्यार सांगलें हावजांत की तूं TMC कितें नाका म्हण हांव म्हळ्यार हांव चिंतता आय मस्ट थिंक न्हू आय कॅनॉट जस्ट जंप आय मस्ट थिंक इफ आय गो समवेअर वॉट वील हॅपन आनी तें सगळें म्हाका स्टार्ट करपा जाय कित्याक म्हाका काँग्रेस नाकाची आहली कित्याक काँग्रेसी कडेन सरकार करपाक ते तयार नाय काँग्रेस सरकार करपाक तयार नाय आमकां सदां आपडपाचें आमकां आय एम नॉट इंट्रस्टिंग सो तेका लागून म्हाका जाय आहलो कितें म्हाका हांवें सांगलें हांव सद्या हांव ना मागीर या म्हूण पूण त्या टायमार म्हणलें पूण दिगांबर म्हणटालो कोण TMC का म्हूण आनी आतां कितें तेका एलायन्स जाय ओके आतां कितें एलायन्स जाय this was a statement from your party. That's the reason I asked you. How comfortable local leaders are. I don't know. They never ask me also. I don't know. Okay, Banawali मतदारसंघान what is the competition? How are you looking at the constituency? तुका कितें दिसता? Whom are you fighting with? I am a competition for everybody. Okay. That's a good statement. But म्हाका एक सांगा, is it also a election of survival for you? This is the election for you and also your daughter, because both of you are contesting on the same party ticket in a different constituency. Yeah, I got a faith of the God. Okay. I kept a faith on God, and I kept a faith on the people of the Naveli and Bengali, and we are going to win. Okay. So this is for both of you, Both of you. Banawali as well as Naveli. Not only that, I tell you, we are going to form the government. Okay. What is the seats that you are looking forward to? How much so that you can impress? If this party take on the proper strategy with me, we are not going to get less than 10 seats. More than 10 seats. Okay. Plus, MC will get something 6 seats. So maybe we'll get 21 seats also. But we are not less. So 10 मार्चाक आमकां खरी गोंयची सकाळ पळोवपाक मेळटली. ती पोस्टरांचेर आनी बॅनरांचेर नासून गोंयच्या राजकारणान आसतली. ओके. वन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इज यू वर अ विक्टिम ऑफ फॅमिली राज इन 2012 इलेक्शन्स जेन्ना खूब तुमचेर फ्लॅग जालो, एस्पेशली आलेमावजांचेर जालो, काँग्रेसीचेर जालो, बट आलेमावजांचेर चड जालो. हे इलेक्शन जेन्ना तुमी लढटा 2022 इलेक्शन, तेन्ना तुमी हो फॅमिली राज टर्म हांव जाणा चर्चिल बाब सगळ्या राजकारणांत पार्टीन आसा हे फॅमिली राज, बट कशें दिसता ते चर्चिल बाब उठोन दिसता न्हू एकदम. सगळ्यांक गेलो दोळो चर्चिलाचेर. हांवें पॉलिटिक्साचेर सगळे दोळो चर्चिलाचेर. जे पळय कोणाक फामील ना तांकां फामील राज करपाक जायना. जे कोण फामील आहा ते फामील राजीच. तुका आतां हांव सोनिया गांधी सांगता. सोनिया गांधी इज ऑल्सो MP. राहुल गांधी ऑल्सो MP. इज नॉट फामील राज. Lalu also MP, Lalu son also MP. Oh, some everybody got a family right. Now Goa, you can say Rani son is there, not family right. तुमच्यात पार्टी दीदी आसा BJP आसा. Babu's wife is there, not family right. Why only Churchill Alemao? Man, see now Churchill Alemao, my brother is staying separate. His family is different now. Maybe he's my brother. He also come in the politics. I only bought him in the politics that time. So why only your brother ever out? See, we are not to make money in the politics. We want to help the people of the politics. You go ask now Naveli about the Valaga, what the people are saying to you. People want us because we are supporting the poor people. Anybody you can go tomorrow. If I go tomorrow in Perne, I'll get a 2 dozen votes. I got 2 dozen votes there. If I go any constituency, I got 2 dozen votes. Churchill Alemao is pen Goa. I am a man of the peoples. I am leader of the peoples. I am not any party's leader.
One last question I want to ask you is this is very premature, but I just like your feedback as of now. फुडें मागीर विचारपाचो प्रयत्न करतलो की TMC तुम्ही म्हटलं की सरकार जाता आमचे MGPची सिटां येता आमची सिटां येता अलायन्स जाता. Who is the मुख्यमंत्री? People of Goa. Who is the Because Goa मुख्यमंत्री? people know me. I am a very honest with the people. Who is the मुख्यमंत्री? Who is on the running? Mine. You don't have any intention. You don't have any say. Mine, I tell you. The God given me first MLA, first Chief Minister, and the only India Churchill Alemao given for the world Chief Minister seat. Okay. Chief Minister is not important to me. Okay. Important to me get a party in. People of Goa and constituency is important. Important to me get elected my party first, TMC. And then whom they wanted, let them do it as Chief Minister. That is not my count. And some people are saying face of the Chief Minister, face Chief Minister. Yeah. You are not got some two seats, face Chief Minister. Yeah. I tell you, this what do you call that? B party of the BJP. What is the name? Aam Aadmi. They are not getting one seat. Okay. I end this interview in that note. Churchill Bab, it's always nice, Frank, but I तुमची political journey पळयला भायरच्यान पळयला. I feel that you are in kind of an instant nirvana stage where you want to say that I want to work for the people, I want to work for the party. I hope this party will remain with you because this is not a new party for you. तुम्ही ह्याच्या पयली MPचे election ह्या partyचेर contest केला. So I hope you have come home. How much would I got it? Last minute, Parikar confessed with me. And Parikar told me forgive. I forgive him. Okay. How my vote is taken by the EVM that time. आमकां ताका एक वेगळो एपिसोड लागतलो. I really want to say that I hope you have come home now finally with TMC because you were once contested election. Again you are back and I hope you remain and serve your constituents. That time I stayed born that because Vijay given the statement that I am sitting the election with the BJP's money. Okay. So that time I not taken BJP money. That is the reason I said I gone to that party. Okay. Otherwise, I should sit independent because you see, when I was an MP, when I was the seat MP or what Edward Falero, my own party I defeated Edward Falero as a minister. Man. Very true. Then Congress again called me. I fought with the Angle men. I defeated 7,000 votes of him. So the people of the Goa, peoples are mine, man, and I am the people's. Churchill Bab, Dev bare karo. It is always pleasure to have chat with you and all my wishes for this forthcoming election. I hope you impress upon people and also your constituents. Dev bare karo. Thank you. Dev bare karo. Saglyan kani tumkai dev bare karo.